नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। हांव शेफ विनोद नायक। आयज आमी ब्रेकफास्ट करया, स्पेशली भुरग्यांक लागून। भुरगे एकदम खुश जातले आनी परते परते तुमचे कडेन ब्रेकफास्ट हेजे मागतले। तर बेक बीन कितें परदेसान सगळ्यांच्याच घरान अवेलेबल आसता, तर आमी आयज बेक बीन यूज करून ब्रेकफास्ट तयार करया। हेच ब्रेकफास्ट व्हडल्यां पासून खावपा जाता। जर तांकां तिखसाण जाय जाल्यार मातशे मसाला घाला, पण हे भुरग्यांचे, तर हांगासर आमी मसाल्याच्या बद्दल उलोवपाना। तर सगळ्यांत पयलीं आमी तयार करया बेक बीन मसालो। मसालो म्हणजे मसालो घालप न्हू, बेक बीनाची भाजी तयार करया। कॅन उगडप, मातशी तडका मारप आनी जाले। एक टोस्ट तयार करप, जाले तुमचे ब्रेकफास्ट तयार। हे बेक बीन इन टोमॅटो सॉस हे सगळ्यां कडेन अवेलेबल आसता, चडांत चड परदेसान। तर कायल घेवया आणि 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालया। सासवां, तेल तापले काय सासवां घालया आणि सासवां फुटपा लागले काय ना दुसरे कार्य। सासवां फुटपा लागला, आता करी पत्ता घालया। गॅस मात मिडियम करा, नाजाल्यार करी पत्ता लासतले। मातशें मिडियम दवरया गॅस। आता हिंग घेता इल्ले, 1 चिमटी हिंग। आता आमी घालया बेक बीन। व्हिडिओ सारखे पळोवन घ्या ना। समजा मिक्स करया आणि मसालो पळया, लिमिटेड मसालो आमी हितून घालतले। अर्दो चमचो, अर्दो टीस्पून धाकले कुलेर हळद आणि अर्दो कुलेर सुकी कोथमिरा पावडर आणि हे जिरे पावडर धाकटे कुलेर। तर हे सगळे घालून आमी मिक्स करून घेवया। इतलेच मसालो घालतले आमी आनी कांय ना। हितून कितें भुरग्यांक तीख लागपा ना आनी एकदम टेस्टी उरता जेवण। 2 भाशेन तुमी हितून सर्व करपाक शकता। एक बश्टेत रोटी वांगडा, नाजाल्यार टोस्टा वांगडा। जर तांकां भुरग्यांक कितें आवडटा त्या हिशोबान तुमी सर्व करपाक शकता। इल्ले जिते कोथमीर घातलां, कलर कॉम्बिनेशन येतले आणि फ्लेवर आनी एक्स्ट्रा येतले तेजेर। मिक्स करून घेवया। हे जाले आमचे बेक बीन भाजी तयार। आता हेज्या वांगडा हांव कितें करता, टोस्ट सर्व करता। तुमकां जाय जाल्यार तुमी रोटी पासून करपाक शकता, रोटी वांगडा पासून भुरग्यांक दिवपाक शकता, स्वता खावपाक शकता। आता आमी टोस्ट तयार करया। हे जाले आमचे टोस्ट रेडी। आता आमी हे बेक बीन हे टोस्टाचेर घालया। हे जाले आमचे बेक बीन ब्रेकफास्ट रेडी। आता दुसरे व्हिडिओन, आता हेच बेक बीनाचे दुसरे ट्विस्ट तुमकां दुसरे व्हिडिओन पळोवपाक मेळटले। ते दुसरे रेसिपी आसतले। तर अशेच भरपूर रेसिपी तुमकां पळोवपाक मेळटले। भुरग्यांचे ब्रेकफास्ट आयडिया तुमकां हेजेर पळोवपाक मेळटले। जर अजून पर्यंत तुमी सबस्क्रायब करूं ना तर सबस्क्रायब करचे, एकदम फ्री आसा। आणि हे जेवण तुम्ही ट्राय करचे, भुरग्यांक दिवचे। आता आमी टेस्ट करून पळोवया। हे भशेन खावप, पळयतात एकदम रूच येतले। तर हे आसलेले आयचे ब्रेकफास्ट, एकदम झट आणि पट। मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन, तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं।